नमस्कार. झेडपी इलेक्शनाचो आयज पोलिंग दीस आणि 70 तालुक्यात तशेंच गोंयभर हांगासर वोटिंगाक सुरवात जाल्ली आसा. 70 तालुक्यात जवळ 3 पंचायती येता. तितूंतली एक म्हटल्यार होंडा पंचायत, दुसरी केरी पंचायत आणि तिसरी नगरगाव पंचायत. होंडा पंचायतीक जवळ 16,000 प्लस वोटर्स जे आसा ते वोटिंग करपाचे आसा. तशेंच नगरगाव पंचायत जे आसा तेका 16,000 प्लस वोटिंग करपाचे आसा. आणि केरी पंचायत जी येता ते केरी पंचायतीक जवळ 17,000 प्लस वोटर्स जे आसा ते आयज वोटिंग करपाचे आसा. सो टोटल 70 तालुक्यात जवळ 49,000 प्लस जे वोटर्स आसा त्यांचे वोटिंग ऑलरेडी स्टार्ट जाल्ली आसा. तशें नॉर्मली एवरी जेन्ना झेडपी इलेक्शन्स जे आसता तेन्ना आमकां व्हडलीशी बुथाचेर गर्दी पळोवपाक मेळना, पण ऑलरेडी हांगासर वोटिंगाक सुरवात जाल्ली आसा आणि जे गव्हर्मेंट सर्वंट्स आसात किंवा जांकां ड्युटी आसा तेंच्यांनी सकाळ फुडें वोटिंग करपाक सुरवात केल्ली आसा. कितल्या वर्साची? कोण जाणा म्हाका ना वर्सां बऱ्या पैसे येयनाय म्हाका ते सांगाय माझ्या हा बरें 2 वर्स मात झाले पैसे येयनाय नाही बरें सांगता ठीक आहे तुगेले जाची ना रे बेन ओके वोटिंगाक चल्ले हा वोटिंग हय हय यो जगात मदत करूंक जाय हेल्प करूंक जाय तुका हुई नमस्कार. आज तुमकां खबर आसा जिल्हा परिषद इलेक्शन आसा. हांव आमच्या लाखंबाचे पंचायतीत मुळगांव आसा. म्हजी मना पासून सगळ्यांक कळकळीची इच्छा सगळ्या लोकांनी मोठ्या संख्येन घरांतल्यान भायर सरपाची आणि कमळाकच ओड करून आमचो कॅन्डिडेट आसा पद्मा अर्जुन मळीक ताका व्हडा संख्येन निवडून हाडचें आणि आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हात बळकट करपाचे. त्याच्यामुळे तुम्ही जे पळयला आसात जो आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजिन सरकाराचो विकास घडयला आसा, अंत्योदय तत्वाचे समाजातले एकदम लास्ट घटकाक कशे पावलेले आसा, प्रत्येक स्किमी म्हूण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हूण एम्प्लॉयबिलिटी वाडोवच्या खातीर. सो परत एकदा 21 मिनटाची कळकळी करता तुम्ही मोठ्या संख्येन घरांतल्यान भायर सरात आणि वोटिंग करात, कमळाकच मतदान करात. टायम आसा, ऑलरेडी वोटिंग सुरू जाल्लें आसा. सांजची 5 पर्यंतच टायम आसा. देव बरें करूंक म्हणटा. इलेक्शन आसा. देवी आमचे माऊलीक वंदन करून म्हजे कुळदेवतेक वंदन करून आतांच हांवें आमच्या बूथ नंबर 3 मेणकुऱ्या म्हज्या गांवांत हांव वोटिंग केल्लें आसा. तुम्ही पळयलें आसतलें बुथाचेर इतको उत्सुक्त प्रतिसाद आसा. ताचे क्लियर कट सिग्नल इतलेच दाखयता की लोक जोरान वोटिंगेक येयल्ले आसा. लोक जे वोटिंगेक येयल्ले आसा ते विकासा खातीर येयल्ले आसा, समृद्धी खातीर येयल्ले आसा. लोकांक खबर आसा की आपण जेन्ना एका लिडराक निवडून हाडटा तो लिडर तो कित्याक जाय जाल्यार आपल्या वाठारांतलो विकास करपाक जाय, समृद्धी करपाक जाय. बाकीचे आमचे जे सगळे जे विशय आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन डेव्हलपमेंट आसा ताच्या खातीर जाय. न की कोणाचेर अगेन्स्ट उलोवपाक पर्सनली किंवा जे लोक थोड्यांक एक कशें आसा पार्टीचो प्रेम आसा, भारतीय जनता पार्टीचो प्रेम आसा किंवा कमळाचो प्रेम आसा किंवा आमचे जे मोदी गव्हर्मेंट आमच्या सेंटराक प्रायम मिनिस्टर मोदीजी जे काम करता, आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री काम करता, तांच्यांनी कितकेशेच स्किमी ज्या चालू जे मनोहरभाईन स्किमी सुरू केल्ले ते चालू दवरले आसा. तांच्यांनी म्हजे घरी स्कीम केले. ह्या सगळ्या गोष्टी खातीर लोक वोट करता. म्हाका विश्वास आसा की आमचो जो लाठंबारचो झेडपी जो आमचो मळीक आसा पद्माकर अर्जुन मळीक जो रोवल्लो आसा हो नक्कीच भरघोस मतांनी निवडून येतलो. याच्या बद्दल म्हाका कांयच डावट ना. लोक मतदान करतना विचारपूर्वक करतात. कोणीय कितेंय सांगलें जेन्ना मतदानाक वता तुम्ही सुद्दां स्वताची जर पळयल्यार तुम्ही कितेंय सांगात पण जेन्ना तुम्ही मतदानाक थंय वतात तेन्ना विचार करतात आपूण कोणाक घालचें आनी कित्याक घालपाचें आनी कोण लिडर बरो. त्यामुळे म्हाका सबंद लोकांचेर आमच्या विश्वास आसा. आमच्या लोकांक खबर आसा आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार डबल इंजिन सरकार जे काम करता, गांवोगावी लोकां पर्यंत काम करता. म्हज्या तोंडा फुडें शेती दिसता, शेतकऱ्या खातीर स्किमी करता. हल्ली शेती आमची खूब पडलेली आसा, तांकां ते सपोर्ट प्रायज दिता.
किंवा हे बाकी सगळी जी कामां करता त्याचो विचार करूनच करतले. हांव सगळ्या लोकांचे मनापासून धन्यवाद करता जे म्हाका सदांच सपोर्ट करीत रावल्ले असतात. म्हाका खूब बरें दिसता की हांव म्हज्या गांवांत म्हजे पयले आमचे वोटींग केल्ले आसात. हांव सगळ्या लोकांक परत एकदा विनंती करता, मनापासून कळकळीची विनंती करता की तुमी कमळाकच शिक्को मारात आणि आमचे पद्माकर अर्जुन मळी हांकां भरघोस मतांनी निवडून हाड. म्हज्या बरोबर आमच्या ह्या बुथाचे अध्यक्ष रमेश परब आसा, आमचो मादी अनिलेकर आसा, राजन परब आसा, हे सगळे जाण आसा जांच्यानी आमी आतांच वोटींग केल्लें आसा. म्हजें नांव सानिका संजय कोटंबीकर. हांवें आयज हांगा फर्स्ट टायम वोट केला आनी म्हाका एक खूब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कशें दिसता आनी ह्यान फुडें केन्नाय वोटींग आसतली तेन्ना हांव सदांच वोटींग करपाक पयलें आसतलें. म्हाका एक सांग, तूं फर्स्ट टायम वोटींग करता न्हू? नांव कितें तुमचें? तनिषा नंदकिशोर परब. फर्स्ट टायम वोटींग करता न्हू? हय, हे एक्सपिरियन्स खूब बरें आशिल्लें आनी खूब प्रावडली दिसता की हे सगळे आतां हे मेळटा आनी अशेंच फुडें फुडें अशेंच आमी फुडें हें करतली, वोट करतली आनी हे फुडें आमचें हें व्हरतली. म्हाजें नांव आसा गोस्तेश परब. आयज जिल्ला पंचायतीच्या फर्स्ट टायम म्हाजें वोट आसा, तें म्हाका वोट करून बरें दिसलें आनी हांव म्हाजें न्यू हे फर्स्ट टायम फुडलो आतां जिम्मेदार ना की कसो करतलो आनी हेका फुडें सपोर्ट करतलो. फोल्ड करून नाही सर, फोल्ड करून नाही. 603 प्रियांका दाभोलकर. मत कितें ना हे गव्हर्मेंट रॉंग आहा. कारण कितें आहा, आतां पळय इलेक्शन म्हटल्यार स्टेट सॅलरी म्हणटात पूण आमी फक्त गव्हर्मेंट सर्वंटाकूच ते सोसायटीज आहात तेंच्यांनी बँकेन आहा, तेंच्यांनी केन्ना वोटींग करप ते ना, तर तांकां बॅलेट पेपर तुमीच दिवपाचे गव्हर्मेंटाक. रॉंग आहा हे. एटलिस्ट तांकां तूं हाबडे तर दिवचे बाबा वोटींग करून तुमी येवचे, ड्युटी जॉयन जावप. आतां सपोज हो आतां कॅशियर आहा, ती कॅशियरची चावी आहा तेजी, तेणी कितें करप, तेणी जावप की वोटींग करप की बँकेन वचप. हें मातशें तेचेर लक्ष दिवचो गव्हर्मेंटान, नाल्यार आतां तर कितें तें तेजें हें काडपाचो. नमस्कार, आमी आयज आसात ते सद्या बांदोड्या वार्ड मडकय 23 बुथार आनी तुमी पळयलां आसतलें की आतां पर्यंत 8 जे वोटींग स्टार्ट जाल्लें ते आतां पर्यंत एक 25% वोटींग जाल्लें आसा. लोक हळू म्हाका दिसता भायर सरतात. त्याच प्रमाणे आमी सकाळीं जेन्ना शिरोडा पळयले थंय अशेंच 20 ते 25% वोटींग जाल्लें आसा. त्याच प्रमाणे जे WID मिनिस्टर आमी ताकाय मेळ्ळे, तांच्यांनी सांगलें की तेंच्या अंदाजा प्रमाणे 85% तरी मतदान जातलें आनी तांचे ते दोनूय सीट जे BJPचे आसा, एक बोरी आनी त्याच प्रमाणे शिरोडा, गौरी शिरोडकर आनी पूनम सामंत हे दोनूय नक्कीच जिखून येतले अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी आतां पळोवचें पडटलें की बाकीचे विरोधक आहा आनी वोटींग कितल्या प्रमाणे जाता तेजेर, कारण लोक ज्या प्रमाणे आतां आमी पयलीं कितें एक लायन अशी ना की एक दोन अशे लोक भायर सरतात आनी म्हाका दिसता 10 उपरांत किंवा 11 उपरांत लोकांची गर्दी दिसूं येता बुथाचेर.
आमी ज्या प्रमाणे ह्यो वोटींग हें जाता त्या प्रमाणे तुमच्या मुखार हे जे स्टेटस आहा ते मुखार हाडटले. अरे खंय जावत रे एक रचर गए काय म्हणा दोनला रुपये आहे एक रचर आहे व्हीलचेयर हट गेले सतीश व्हीलचेयर हट गया पीक जे पावर असता इट इज इक्विवलंट टू MLA पावर असता बट इट इज थ्रू द ओनली फर्स्ट दे गो थ्रू द पावर ऑफ कितें आमचे इट गोज टू जिल्हा परिषद फ्रॉम जिल्हा परिषद इट गोज टू द MLA at the local body it is like at the local level they have to work for the village and at the panchayat level and at the base level it goes to the when it comes to the MLA it is at the आमचे म्हणटा ते constituency level. खुबशे जाण म्हणटा आनी जे कॅन्डिडेट्स आसा ते म्हणटा की जो फंड्स आसा तो इक्विवलंट पावना सो तुमकां कितें दिसता मीन लोकांक कशें कितें फायदेशीर थारलें? लोकांक तो फायदो जाता आसतलो. You can see the development in the village like footpaths must be at the local level like must be लोकांक जॉगिंग करपाक जागो जाय आसता तो एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन डेवलप जाता. ओके पळोवपाक गेल्यार सगळे हे इलेक्शन आसा ते टायम आमचे EVM मशीन ना हेका तो तुमकां कशें दिसता हाव इट फील? Like sometimes like at the कितें म्हणटात at the basic level it is the EVM is the good process because it is just at the village level and at the constituency level like EVM better works जाता. ओके